कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। मांद्रे आणि प्रियोळ मतदारसंघाविषयी मुख्यमंत्र्यांनी केलेले स्टेटमेंटा उपरांत राजकीय मार्ग खवदळ पडिल्लो। तातूंत आनीकूय भर म्हणून मोगो पक्षाक कापस्तात आसा जाल्यार पक्षाचे अध्यक्षपद जीत आरोलकाराक दिवचे अशें आव्हान मंत्री गोविंद गावडेन ढवळीकार भावांक दिले। ते उपरांत मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकारान प्रतिक्रिया दीत अध्यक्षपदा खातीर पक्षाचो वांगडी जावन 6 वर्सां पुराय जावपाक जाय म्हणून सांगिल्लें। मजगती आपल्याक मोगोपाचो वांगडी जावन 2 न्हय तर 3.5 वर्सां पुराय जाल्यात अशें जीत सांगता। सगळ्यात पहिली 2 वर्सां न्हू म्हाका ऑलमोस्ट 3.5 वर्सां जाली हांव मेंबर आहा आनी म्हाका दिसता 3 वर्सां उपरांत वोटींग रायट्सूय येता आनी कंटेस्ट करपाक हो वेगळो भाग। पूण जर जो आमच्या ऑनरेबल आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरान जो स्टेटमेंट केला तेचेर हांव जर काय म्हणजे सगळ्यांक दिसता की म्हणजे खंय ना खंय कितें चेंजीस आपले विचार त्या प्रमाणे त्यांनी आपले विचार मांडले। दीपक आणि सुदीन ढवळीकारान आयज मेरेन बरे तरेन हो पक्ष सांबाळिल्लो आसा। तेन्ना जर अध्यक्ष बदलपाक जाय अशें तांकां दिसता आसत तर तो तांचो निर्णय। मात मोगो पक्षाचो अध्यक्ष नेमपाचो निर्णय केंद्रीय समिती घेता। आपल्याक अध्यक्षपद दिले तर ही जबाबदारी स्वीकारपाक आपूण तयार आशिल्ल्याचे जीत सांगता। मोगो पक्ष म्हटलं काय न्ही हो भाऊसाहेब बांदोडकर पक्ष आणि बहुजन समाजाचो पक्ष। पूण काही कारणान कितें आसलें एक कोण तरी लिडर्स अशें सांबाळपी कोण नासले म्हणून ते इतलो ते आमचे सिनियर मोस्ट लिडर्स सुदीन ढवळीकर आमचे मंत्री तसेच अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांच्यानी बऱ्यापैकी बरें सांबाळिल्लें आहा। त्यांनी ते आजून पर्यंत टिकून दवरले आहा। सो ते विशय आमी कोण टिका करूं शकना कित्याक तेंच्यांनी राखून दवरला आनी आसा। आता जर तांकां दिसता कित्याक तांकां हांव मानता सगळ्यांक तांकां जर दिसता की बाबा हय आतां कोणें दुसऱ्यान टेक ओवर करूंक जाय नाल्यार सांबाळपाक जाय हो नवीन विचार आसा जाल्यार डेफिनेटली तो तेंचो कॉल आसतलो। तेंच्यांनी जर कॉल घेतलो जाल्यार डेफिनेटली त्या प्रमाणे कितें जे गोष्टी घडोवंक जाय ते दिवप म्हाका दिवप ताका दिवप अशें नासता। ते सेंट्रल कमिटी आसता। सेंट्रल कमिटी डिसायड करता कितें करप ती इन्क्लुडींग अध्यक्ष आनी ते सेंट्रल कमिटी जे डिसायड करतले ते फायनल आसतले। जर सेंट्रल कमिटीन म्हटलें की जबाबदारी तूं घेवंक जाय जाल्यार डेफिनेटली कोणेंय आतां कसली जबाबदारी राजकीय क्षेत्रांत जर जबाबदारी आहा ती आतां फॉर एग्जाम्पल आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खंयचे जर आतां म्हाका जबाबदारी हावजींग बोर्डाची ती म्हाका जबाबदारी दिली ती म्हाका जबाबदारी म्हाका पाळपाक जाय ती सांबाळूंक जाय जबाबदारी। तशें त्याच प्रमाणे जर आतां सेंट्रल कमिटीच्या सगळ्या मेंबरांनी जर तसं ठरयलां तुजी जबाबदारी तुजी इन्क्लुडींग आमचे सिनियर मोस्ट आमचे लिडर जे आहा सुदीन ढवळीकर तेंच्यांनी जर सांगलें बाबा तूं करूंक जाल्यार डेफिनेटली डिसिजन तेंच्यांनी जर सांगलें जबाबदारी घेवंक जाय तर घेवंक जाय। गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर।